अंदूचो आमचो जो शिगमो आसा शिगमोत्सव तो 11 मार्च ह्या दिसा जावपाचो आसा सांखळे. तरी सगळ्यांचें स्वागत आसा आनी प्रोग्राम आमी दर वर्सा प्रमाणे 2 दिसां खातीर दवरला. आदल्या दिसा 10 तारखेक एक प्रोग्राम जातलो, ऑल गोवा सोलो डान्स कॉम्पिटिशन ओपन फॉर ऑल. आणि तशेंच आदल्या दिसा आमी महिला मोर्चाचे महिला दिवसाच्या प्रित्यर्थ सांखळे आनी दिवचलेच्या मॅरीड महिलां खातीर पारंपारीक वेशभूषा स्पर्धा दवरला. पारंपारीक हितून तुमी मागीर हिस्टॉरिकल खंयची कॅरेक्टरां तुमी करूं येता. सो आदल्या दिसा तो जातलो रवींद्र भवन सांखळे हांगा. तरीच अंदूचो जो रूट आसा पळय तो एक्चुअली आमी करूं रवींद्र हावजींग बोर्ड ते सकयल हॉस्पिटल ते आमी शिवाजी महाराज असो केल्लो. पण अंदू जी स्पिडीन कामां चालू आसात आमच्या सांखळेन त्या प्रमाणे सगळ्यांच्या सोयी खातीर अंदूचो जो रूट आसा तो कॉलेज जंक्शन सांखळे आमचे सरकारी गव्हर्मेंट कॉलेज जंक्शन ते हावजींग बोर्ड जंक्शन असो जो रूट आसा असो आमी केला. पोरूच्याच भशेन परत एकदां अंदू आमी गुगल फॉर्म केला. त्या गुगल फॉर्मान सगळ्या इच्छूक म्हणजे रोमटा मेळ, फोक डान्स, मागीर आमचे जे प्रोसेशन्स आसात बाकीचे सगळे तांच्यांनी हे गुगल फॉर्मां फिल करचे आनी फॉर्मां फिल करपाची शेवटची तारीख जी आसा ती आयतार पर्यंत आसा. आनी त्या उपरांत आमी सोमारा म्हणल्यार 9 तारखेक लायव्ह लॉट्स काडटले आनी नंबर्स दितले रोमटा मेळ किंवा बाकीच्या सगळ्या पंगडांक. त्याच्या प्रमाणे टायमींग दिल्या प्रमाणे त्या पंगडांनी त्या टायमार एट द मोस्ट 15 मिनटाच्या फाटीं फुडें जावन त्या टायमार रेडी आसचे, हाजीर आसचे. आनी जर येवना जाल्यार आमी डिस्कॉलिफायड करतले. हाचें मेन कारण म्हणल्यार दर वर्सा हे फ्लोट्स आसता जी उत्सक लोक आसता पळोवपाक हे सगळे रोमटा मेळ बीन खूब उशिरा जाता आनी सकाळच्या 5 पर्यंत चलता आनी सगळ्यांची विरजण पडटा मजा पळोवपाची. सो तेज्या खातीर आमी सारके टायमारूच अंदू आमचें प्रोसेशन सुरू करतले. तरीच रोमटा मेळाची मोड जी आसा ती एका पंगडान एकीच कडेन सादरीकरण करप, पण मॅक्झिमम टायम जो आसा तांकां 30 मिनटां आनी 20 ते 30 मिनिट्स अशें म्हणून लास्ट 30 मिनिट्स मॅक्झिमम टायम. ताज्या फुडें आमी जर मोड जर चड वाडली जाल्यार मात्र डिस्कॉलिफायड करतले आनी त्या पंगडाक प्रायज दिले वचचे ना. समिती 2026 तर्फे सर्विसच्या आमच्या सांखळे शिगमोत्सवाचे आमचे प्रोग्राम जो मंगळार आनी बुधवार म्हणजे 10 आनी 11 तारखेक जो जातलो तो 10 तारखेचो आमचो जो प्रोग्राम आसा तो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन फॉर मॅरीड वुमन्स सांखळे आनी बिचोले म्हणजे बिचोले तालुका पुरतो. सो तो जातलो. ताका फर्स्ट प्रायज आसतले 5000, सेकंड प्रायज 4000, थर्ड प्रायज 3000, फोर्थ प्रायज 2000 आनी फिफ्थ प्रायज 1000 अशी ताका प्रायज आसतली. आनी तेजो जो टायम लिमीट जो आसतलो तांकां जो ओन्ली 2 मिनिट्स. आनी हे जो आसतलो थीम जो आसतलो ती ट्रेडिशनल म्हणजे पारंपारीक हें आसतली. तसोच ऑल गोवा डान्स सोलो कॉम्पिटिशन एबव 15 इयर्स भुरग्यांक आसतले. सो ते बी तशेंच आसतले. म्हणजे तेजो फर्स्ट प्रायज 6000, सेकंड प्रायज 4000, थर्ड प्रायज 3000 आनी फोर्थ आनी फिफ्थ प्रायज 2000. ही दोनूय कॉम्पिटिशन टायम लिमीट आसतलो 5 मिनटां. ही दोनूय कॉम्पिटिशन खंय आनी खंयच्या टायमार आसता? ही दोनूय कॉम्पिटिशनां आमच्या जी मेन स्टेज आसतली रवींद्र भवना कडेन त्या स्टेजीर आमची ही दोनूय कॉम्पिटिशनां जातली. 4 आमची इनॉग्रल फंक्शन बारीकशें जाल्या उपरांत ती फंक्शन हें स्टार्ट जातलें प्रोग्राम. आनी जे ते तेंचे इन्चार्ज जे आसा आनी तेजे नंबर जे आसा ते आमी जी जशें मॅडमी म्हटल्यार जी गुगल फॉर्मां केल्या तेजेर ते तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर आमचे इन्चार्जांचे दोनूय फॅन्सी ड्रेस आनी डान्स कॉम्पिटिशन तेजेर आसा. तशेंच सेकंड डे 11 मार्च जो आमचो मेन हेजो शिगम्याचो हें जातलो तो आमचे फॉर्मल फंक्शन आमचे CM सर येतले. CM सराचे तर्फे 3 आमी टायम दिला. 3 सुरू जातले म्हणजे आमचे अध्यक्ष आसा CM. आनी तेज्या उपरांत फोक डान्स स्टार्ट जातलो आनी फॅन्सी ड्रेस ऑल गोवाचे ते आमी स्टार्ट करतले 4 आनी तेज्या उपरांत रोमटा मेळ सुरू जातलो आनी रोमटा मेळा उपरांत फ्लोट्स येतले.